देखून उबी रावया. संगीता गाऊन संतोषान मेटा काढ तुझे समोर आल्या सोम्या बलिदान भेटून मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारांत गादी दीपणी माता सगळ्या आशीर्वाद घालून सर्वेस्परा आमच्या देवा भक्ती आम्ही येता मुखार बापा तुझे मुखा प्रणाम आम्ही करता तुवे केल्या मोगापासून मुखारास पावुरता तुवे दिल्या देण्यापासून हरका आम्ही दिता उल्हासान गीता गाऊन संतोषान मेटा काढून तुझे समोर आल्या सोम्या बलिदान भेटून मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारांत गादी दीपणी माता दुनिया आशीर्वाद घालून. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी सगळीं हांगासर आसा. ह्या घडये सोम्याचे आशीर्वाद आमी जोडता. सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जातना आमच्या आत्म्याची भूक आमी थांबयता. आमी सगळीं एकवटान आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाचता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपया, आमचे हात आमी जोडया. सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसाव. येवक्रिस्तांत जेजूक आमी नीज रुपान भेटूंक आमी तयार जावया. आमच्या सोम्याक आमी भेटूंक तयार जातना आमचे उणेपण आमच्या मुखार येता, आमची अस्कत काय मुखार येता. सर्व आमची बातकां सोम्याच्या काकुळतेक समर्पण दिवया. जिवन जेजू आमकां नितळ करता ह्या बरवशान सगळीं सांगाता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां वावडी मेळ्ळी. म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची दोन तोंडां विसरून वायच्या तोंडांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत म्हगे सदां संवसार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट काकूट सोम्या काकूट काकूट ख्रिस्ता काकूट काकूट ख्रिस्ता काकूट काकूट सोम्या काकूट काकूट सोम्या काकूट काकूट. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्याय देखून आमी तुका देन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणे बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलोन कोरेसगरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कानवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे आनी मोवळायेचे काळीज आनी सोंसणिकाचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दितात तें बॉक्साने सोम्या तुमकां दिलां त्या बॉक्साने बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणां प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हें शेगून संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरें आसूं. खरें जानवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. उतरांत जावं करणेंत जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिपात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचे उतारे. देवाची उदक. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. 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 सर्वेस पोराक नावाडा ताच्या मंदिरान. नावाडा ताका भोव उंचल्यांनी वासान. नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक. नावाडा ताका ताच्या गणित वैभवा पासून. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. नावाडा ताका तुत्तुरी वाजो. नावाडा ताका वियोल विणे घेवन. नावाडा ताका धम्मडीच्या नादाक नासून केळोन. नावाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजो. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. नावाडा ताका कैताळां बडोवन. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. वय ताची स्तुती करून दी. नावाडा ताका किनकुळे हालो. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी. हर एक जीवी सोम्याक वाकणून दी.
एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवय रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय संपून जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका खाण दितेला तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्या वसत मागा. तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरून काडय नाका. तुज्या लागचें विसारतेल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काडून व्हरीत जाल्यार ताच्या लागचें फाटीं विचारी नाका. हेरांनी तुमचें तें कशें चला जंय म्हूण तुमी अपेक्षिता तशें तुमी तांचें तें चला. तुमचो मोग करतेल्याचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पळोवन मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतेल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पळोवन मेळत. पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पळोवन मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासता उसणें दिया. तो व्हड उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातेल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाचीं, कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यांतय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशीं तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितलें. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळू जेजू हे म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, स्टेटस म्हळ्यार गोत आसा की तुमकां? स्टेटस कळीत आसा? स्टेटस ओके. आमी सदांच हेरांचे स्टेटस पळयता. एकच रियल जिवितांत ना जाल्यार वॉट्सॅपार. सदांच जावन स्टेटस म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां सारकें समजण येना. स्टेटस म्हळ्यार कितें? एक्चुअली स्टेटस म्हळ्यार कितें? वॉट इज स्टेटस? दोन अर्थ आसात. स्टेटस म्हळ्यार एक पोजिशन, रँक, पोजिशन. म्हणजे खंयच्या हुद्द्यार तूं आसाय म्हणलें एक स्टेटस तुजी. तूं मॅनेजर घे, तूं एक टिचर घे वा आनी कितें घे, स्टेटस तुजी ती. आनी एक स्टेटस अर्थ कितें म्हळ्यार ह्या घडये तुजी परिस्थिती कितें आसा म्हणलें तुजी स्टेटस. ह्या घडये तूं कितें चिंताय, तूं कशें आसाय म्हणलीच तुजी स्टेटस. आनी ती तुमकां वॉट्सॅपार पळोवंक मेळटा. पळय गे, ह्या घडये हांव कितें करते आसा, हांव खंय गेलां, खंय वचून फाटीं येयलो, खंय जेवलो आनी कितें केलें तें स्टेटसार आसता. म्हळ्यार म्हजी ह्या घडयेची परिस्थिती म्हजी स्टेटस जावन हांव वॉट्सॅपार घालतां. आनी थोडे फावटी वॉट्सॅप स्टेटस पळयत आसतना ती वॉट्सॅप स्टेटस आसचीच 24 hours, 20 आनी 4 वरां भितर ती आसता. ताच्या मागीर पळोवंक तुमकां मेळना, ती डिलीट जाता, अपयस जाता. थोड्यांनी स्टेटस घालची तुमी पळयलें आसूंक पुरो. समटायम्स इट इज बेटर टू बी एलोन, नो बडी कॅन हर्ट अस. तुमी पळयतात कोणी एक चिंते एक तरणाटे चेडो ताणें स्टेटस घाल्या
समटायम्स इट इज बेटर टू बी एलोन, नो बडी कॅन हर्ट अस. म्हळ्यार एकच आवय कडेन लढाई जाली आसतली, नाजाल्यार चेड्यार खंयी लढाई जाली आसतली, नाजाल्यार फ्रेंडा कडेन कितें सोडून हें जालां आसतलें. देखून ताणें ताका सांगचें सोड न्हू, सगळ्यां कळोन दी म्हणून गेल्या. ताका हे कळटा तो ती पळयतात म्हणून. मागीर 2 घंट्यांनी पळयतना येंच चेडू हॉटेलांत जेवते आसा. आतां ते हॉटेलांत चिकनाची हाडां थापते आहा तें. आतां चिकनान घालीचें स्टेटस. इट इज समटायम्स बेटर टू बी एलोन, नो बडी कॅन हर्ट अस. म्हळ्यार आमचे स्टेटस बदलते आसता घडये घडये. आमचे स्टेटस आत्तां इल्लेशें बेजारान आसा, आतां इल्लें फ्रेंड्सा वांगडा संतोशान आसा, मागीर खंयी इगर्जे वता, मागीर खंयी मार्केटीक वता, अशें आमचे स्टेटस बदलते आसता. आतां आमकां कशें ही स्टेटसाची क्रेज आसा, देवाचें स्टेटस कितें तें आमी चिंतलां खंय पळय. देव जर ताचें स्टेटस म्हणे घालता जाल्यार कितें घालीत. आयच्या पयल्या वचपाक ताका जाप आसा. पयल्या वचपाक गोलसेकरांक सांग पावलो. एक 2000 वर्सां लागीं लागीं त्या वेळार ताणें बरोवन गेलां देवाची स्टेटस ही म्हणून. कितें देवाचें स्टेटस? देव बरयता, हांवें वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी म्हाका मोगाचीं. ही देवाचें स्टेटस. हांवें वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी म्हाका मोगाचीं. ही देवाची स्टेटस. आनी ही 24 आवर्सांनी डिलीट जायना. फॉर एवर इट वील बी देर फॉर एवर. तूं केदाळ वचून पळयत हेंच उतर तुका सांगचें आसा. हांवें वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी म्हाका केदाळी मोगाची, फॉर एवर मोगाची. आतां एक उडासन आमी दवरूंक जाय कितें म्हळ्यार, जर देव म्हाका सांगता तूं पवित्र आनी तूं म्हाका मोगासो. मोगासो म्हणूंक कशी देवान म्हाका तूं मोगासो म्हळ्यार हांव वय खंडीत शुअर 100%. तूं पवित्र म्हणटाना हांव ओपाता हांव गी, तो गी, हो गी, ती गी, नो चान्स. हांव देवाक मोगासो ओके, हांव देवाक पवित्र गी, ओ साध्य ना. कितें म्हळ्यार म्हाका म्हजी लायफ गोत्त आसा. हांव कितें जावन आसा, कितें करता आतां जाल्यार गोत्त आसा. तो वा ती कितें करता म्हाका कळीत आसा. तो पवित्र नो नो नो, तें साध्यच ना. देवाक मोगाची ओके, पवित्र नो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें नडतें, आमची साल आमी कितें जावन आसा म्हणल्याचेर होंदून आसा. आ बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम आ आयडेंटिटी. तूं कितें जावन आसाय. तूं एक टिचर जाल्यार तुजें नडतें कशें आसता. तूं एक इंजिनियर जाल्यार तुवें चिंतचें चिंतप कशें आसता, तुवें चलची रीत कशी आसता. तूं एक बिजनेसमॅन जाल्यार तुवें एक चलची रीत कशी आसता, उलोवची रीत कशी आसता, वेव्हार करची रीत कशी आसता. म्हळ्यार तूं कितें तुजी आयडेंटिटी म्हणून आसा त्या रितीर तूं चलताय. टिचर जावन स्टुडंट बरी करनाय, कलंकरी जातना. एक बिजनेसमॅन जावन एक कामागार बरी करना. तो बिजनेसमॅन तो कामागार बरी तो एक्ट करना. म्हळ्यार तुका खंयची आयडेंटिटी आसा त्या प्रकार तूं चलताय, त्या प्रकार तूं चलताय. देखून देवा मुखार म्हजी आयडेंटिटी कितें गे म्हळ्यार देव सांगता तूं म्हाका मोगासो आनी पवित्र. पवित्र जायती आज आमी कश्ट जाता, जायतीं भुरगीं कश्ट जातात. कित्याक म्हळ्यार आयडेंटिटी क्रायसीस. हांवें केल्लें हें काम बरें जालां म्हणून म्हाका गोत्तू ना. कोणीय सांगचें. जर कोणीय सांगना तर बघता हें सोमाना कोणना. हांवेंच केल्लें पूण म्हाकाच भक्ती आसा हें सोमाना कोणना. 4 जाणांनी सांगल्यार मात्र तें बरें, तें सूख. तुका गोत्ता आसचें तुवें कितें केलाय तें बरें म्हूण तुका भितर तावन कळचें. जर तूं हर एकाकी आनेकल्याचे एप्रुवला खातीर राखताय जाल्यार तर तें एक आयडेंटिटी प्रॉब्लेम आसा म्हण जालें. देखून हेरांक कितें म्हणटात, 4 चौगां कितें म्हणटात न्ही, तूं कितें म्हणटाय म्हणलें फस्ट मॅटर जाता. तूं कितें म्हणटाय तुज्या जिविता विशयांत. तूं कितें आज जियेतें आसा पळय, तूं कितें काम करता आसा पळय, तूं कितें म्हणटाय तुज्या लायफा विशयांत, तुज्या जिविता विशयांत तुका संतोश आसा गी, तुका खुशी आहा गी. वा खंयी भितरले भितर बघता ना ही समाज आई जाल्ले, हांवें सूख केल्या, सारकें गरजे आसलें, बघता आसा गी, तें मस्त गरजेचें. त्या दळा
आमी सांगयेत तुका कैंगी तुज्या विशयांत एक कितें अभिमान आसा तुज्या विशयांत कितें एक भितरल्यान एक आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी आसा तें मॅच जाता ना म्हण तुकाच कळटा आनी एकल्यान 4 जाणां सांगची गरजच ना देखून हांगासर जायतीं जाणां कश्ट जातात कित्याक म्हळ्यार ती पळयल्यार कितें म्हणटीत कोण ना तो कितें म्हणत कोण ना त्या चिंतपाचेर आमी गेले जाल्यार आमी कश्ट जावं एका रयताक एका गोणीचें एक तांती मेळ्ळें गुड्यार मेळ्ळें म्हणून आतां कितें करचें हाडून आयलो आनी ताची कोंबी रावणेंत आसली ते रावणेंत दवरलें दुसरी तांती आसली ही कोंबयेन खूब दिली तांत्यां फुटोवन पिलां भायर आयलीं आनी गुणीचें पील भायर आयलें आनी हे गुणीचें पील ह्या दुसऱ्या पिलां सांगाता मेळोन सगळ्यांनी मुळां वस्तूं सुरू केलें केळंब्याचें मूळ माडाचें मूळ सगळ्यांनी मुळां वस्तूचेंच काम म्हाका एक गोण पळयताली वयर तावन त्या पिलांक पळयताना एक घालांक एक पील समाना हे कुंकडाचें न्ही एक खंयचें दुसरें आनी ही गोण म्हणटा आनी थंय आसचें न्ही आनी खंय आसाचें आकाशार आसाचें आपयता हांगे म्हणून हें पील येता खालें तूं थंय घालें करता हांव हांगाची म्हजी भाव भयणी हांगा आसात आमी हांगा मुळां वस्तूंचें आमचें काम हांव म्हणटा ना तुजें काम मुळां वस्तूंचें न्ही तूं धरणेचो न्ही तूं आकाश असो यू आर ऑफ द स्काय देखून तूं एक काम कर थंय तावन उब हांव सांगता उब म्हणटा ना हांवें कशें उबचें म्हाका उबोंक जायना तुजे बरी जायना म्हणटा ना तुका जाता उबो ना गोड वचून ताका धरता वयर व्हरता आनी सोडटा वयर तावन पडटा आनी त्या वेळार ते ट्राय करता पाकटे हलोवंक ते दवरपाक ताणें ट्राय करूना ही आसा आमची जायत्यांची काणी कितें म्हळ्यार आमकां आमी पवित्र म्हण कळीत ना आमकां आमीच पवित्र म्हण कळीत ना कित्याक देवाचें उतर सांगता तुमी पवित्र आनी म्हाका मोगाची आमी मोगाची हांव एक्सेप्ट करता पवित्र ना जायना म्हणून हें चूक जर मोगाची म्हण देव म्हाका सांगता स्विकार करता जाल्यार तो हांव पवित्र म्हणी तो स्विकार करता एकाडे सांत पावलो एका समुदायाक बरोवन तो म्हणटा हांव सक्कड सांतांक नामान पटयता कोण सांत हे असो सगळो लोक तो म्हणटा तुमी सगळीं सांत म्हळ्यार ती सांत न्ही सेंट म्हळ्यार जर देवाचें उतरच सांगता तूं पवित्र हांव स्विकार करूंक कित्याक तयार ना कित्याक म्हाका लज दिसता गे वा म्हाका कित्याक म्हजें उणेपण बगता गे उणेपण आसूंक पुरो खंडीत आसतलें आमचें तें उणेपण मस्त आसतलें पूण तें उणेपणूच म्हजी आयडेंटिटी न्ही म्हजें पातक म्हजी आयडेंटिटी न्ही म्हजी सुखीचें जिवीत वा कितें म्हणटात अस्कत काय म्हजी आयडेंटिटी न्ही ती रॉंग आयडेंटिटी म्हजी एक्चुअल आयडेंटिटी हांव पवित्र हें म्हज्या मतींत दिसान दीस सगळो दीस हें आसाचें आय एम होली म्हणलें म्हज्या काळजांत आनी मनांत हें जें तें सगळो दीस तें घडोवनच आसाचें कित्याक एका रायाच्या पुतान राया बरी चिंतीचें एका रायचो पूत हांव रायचो पूत म्हळें जाल्यार त्या राया बरी हांवें चिंतीचें ताचे बरी हांवें नेसाचें ताचे बरी हांवें चलाचें ताचे बरी हांवें वेव्हार करीचे नाजाल्यार हांव गुलाम जाता म्हाका पळयलें म्हणटा हो रायाचो पूत न्ही वो बेश्टें मंत्रीचो पूत वो बेश्टें शिपायाचो पूत वो गुलामाचो पूत म्हणटा तशें म्हणूंक ना कित्याक आमकां हर एकल्याक जर देव म्हणटा तूं पवित्र हांवें पवित्र जावचें कशें आनी तें कशें चलाचें म्हणून आमी शिकोवंक आसा आमी कितलीं पवित्र मनशाक कार्लो आकतीस एक विशय सांगता कार्लो आकतीसा विशयान तुमी जाणात सप्टेंबर 7 ताका सांत म्हण पासरलो ल्हान भुरगो 15 वर्सांचो ताणें सांगलें आसा आमकां हर एकल्याक एक आत्मो दिला एक बडवो दिला राखण बडवो दिला आनी तो म्हणटा हो राखण बडवो आमी आवयच्या गर्भांत जल्मोवच्या घडयेत न्हू आमी सर्गार वचून पावता म्हणसर ताका ड्युटी दिल्या म्हणून ताचें काम कितें ह्या संवसारांत हांवें चलतना ह्या संवसारा पळयनार आसतना ताणें म्हाका बॉडी गार्ड जावन सोल गार्ड जावन रावचें दॅट इज इज ड्युटी कितले जाण आमी पळयता हांवें आमी रकणबडोच्या फेस्ता दिसा खंय रकणबडो आसा ना एवरी डे यू शूड नो देर इज अ सोल गार्ड देर इज अ बॉडी गार्ड वेटिंग ऑन यू ऑल द टायम टील यू रीच हेवन तूं सर्गा वचून पावता म्हणसर तो थंय तुज्या फाटल्यान आसा तो आनी एक विशय सांगता विशेश गजाल तूं पुलगत्रेक गेल्यार ही वील बी देर वीथ यू
तो म्हणटा तूं पुलगत्रे गेल्या रे तो तुका सोडून वचना कित्याक ताचें काम ताका दिल्लें काम कितें आसा सर्गाक वचून पावजे तुवें थंय सर तो तुज्या सांगात रावता पुलगत्र्यान ती तुज्या सांगात रावता तुका बुजयता म्हणून एक 15 वर्साच्या भुरग्यान हें सांगल्यार आमी पात येता मागीर पळया ताका ही जाणवाय दिल्या देवान दिल्या ताका सांगलां पळय ही गजाल सांग संवसाराक सांग देखून हो हाचे विशय कितें म्हळ्यार आमकां पवित्र म्हणचे जाल्यार देवान एक आमच्या खातीर एक आंज बडव्याक दिला कित्याक हांवें तें वचून पावजेच म्हणल्या खातीर देखून देव आमकां म्हणटा तूं पवित्र हें उडास तर तुजी आयडेंटिटी तूं पवित्र म्हणून माथेवाच्या वांजेलात आमी वाचता 18व्या अध्यायान 10व्या वळेन थंयसर बरयलां कितें सर्गी तांचे दूत म्हळ्यार आमचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मोकामोळ खळनासतना पळयतात ऑल द टायम देव तुका कितें संदेश दिवंक सांगता गे म्हणून ताच्या मुखार ते सदां काळ आसात मात्र न्हय तूं कशें आसाय कसो आसाय खंयसर आसाय कितें करताय हर एक रिपोर्ट देवाक दिवचे बरी तो देवाचे मुखामळ पळयत आसा आमचो बडवो तर यू आर ऑलवेज वॉच्ड आमी CCTV गेल्यार घालता पळय यू आर अंडर सर्वेलन्स जागृत करा चोरी करनाका तांकां म्हणून पयलीं सांगतात जागृत करा TV CC कॅमेरा घाला हांगासर यू आर ऑलवेज अंडर वॉचफुल केअर ऑफ गॉड देखून देवान जर तुका पवित्र बळां जाल्यार ते आमी मानून घेवंक जाय ते आमी मानून घेवंक जाय ऑफकोर्स आमचे ते पातकां आसात उणेपण आसा अस्कत काय आसा म्हाका सुगोत्ता हांव देवा मुखार कांयच न्हय एक किडो एक डस्ट पूण युअर आयडेंटिटी इज नॉट डस्ट युअर आयडेंटिटी इज तूं होली तूं पवित्र कित्याक म्हळ्यार आमी आजून ते म्हणटा नामाराणीच्या मागण्यांत आमी परदेश येवेची बाळकां आमी परदेश येवेची बाळकां न्हय तें जालें आमी बरयेची बाळकां ते आमी समजाचे परदेशी येव कोण ती बरयेची बाळकां आमी हे आमी उडासून दवरचें आनी कित्याक ही आयडेंटिटी आमकां जेजून दिल्या यू आर रिडीम्ड ऑलरेडी तूं जो आत्मो सर्गार आसा जे म्हणून जेजू क्रिस्तान ताचो प्राण सोडला ताचें रगत वरयला हे आमी उडासून दवरचें देखून आमी पवित्र आमचेच तकी न्ही देवान आमकां केल्या तशें देखून एका रायाच्या पुताक कितें नेसाचें म्हणून कळीत आसा जे हांगासर दिलां तुमी कणवाळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें सोंसणेकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय तर आमी न्हेसूंक जाय कणवाळायेचें नेसण कणवाळ्याचें नेसण म्हळ्यार हेरांची दूख आमकां समजाचें हांव मात्र म्हजी मात्र दूख न्हय हेरांय आसात तांची दूख आसा तें आमकां समजाचें दयाळेचें नेसण आमी न्हेसूंक जाय दयाळेचें नेसण म्हळ्यार हर एक दिसा दीस पडटे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करूंक व्हडले सॅक्रिफीस न्हय ल्हान सॅक्रिफीस कितें करूंक कोणाचें एक उतार घरा सांगतात तें एक आयकोवचें हांव आयकना हांव मजेंत करतना एक सॅक्रिफीस ल्हानसो करयेत आयकवे दुसऱ्याचें उतर हे ल्हान सॅक्रिफीस आमी करूंक शिकचें ही दयाळेचें नेसण दीनपणाचें नेसण म्हळ्यार देवान म्हजो मोग केला म्हणून हांवें वळखुचें म्हजीच बडाय उलोवची न्ही हांव कितेंय जावन आसल्यार देवान म्हजो मोगासो म्हळां जाल्यार तें हांवें मतीन दवरचें देखून दीनपणान चलचें मोवाळेचें नेसण न्हेसचें मोवाळेचें नेसण म्हळ्यार म्हज्या बळा प्रास हांवें समाधान मेजचें हांव म्हजें बळ वापरन आनी एकल्याक डावन करता ना गरज ना समाधान चिंता समाधानान बसता समाधानान वेव्हार करता सोंसणेकायचें नेसण हांवें न्हेसचें देवाचे वेळ घडये पासो तो राखचें आतांसायचे ना जाल्यार ना राग येतात ना इल्लेशें राखया कांय जायना खंय वचोंक ना आमी गेल्यार थंयच येचें न्ही ताच्याच गोपाक वयचें इल्लेशें राखया ताका एक वेळ घडी आसा देव दिता म्हणलें सोंसणेकाय न्हेसचें देखून कशें आमी हांगासर येतना आमी कितें न्हेसून येजे म्हणून आमी चिंतलां कशेंय न्हेसल्यार न्ही आमी हांगा येतना कितें नेसाचें आज म्हूण चिंता हर एक बडी चिंता तशेंच हर एक दीस सुरू करता आसतना आज हांवें खंयचें नेसण नेसाचें म्हणून हांवें चिंतप म्हज्या मती ताटयचें दयाळेचें हांवें नेसण नेसाचें कणवाळायचें दीनपणाचें सोंसणेकायचें आज म्हाका सोंसणेकाय गरज आसा की इल्लीशी मोवाळाय गरज आसा की दयाळाय गरज आसा की हें नेसण नेसूंक आमी हर एक दिसा चिंतिचें आनी हाचे वरवीं आमी नीज जावन दिसान दीस देवाक पवित्र आनी मोगाची जावंक प्रयत्न करता देखून एक चिंतप हर एक घडये तुमच्या मतींत आसूं दी हांव देवाक मोगाची आनी देवाक पवित्र Santos puri kalsa Wundo ani wai
बेठीसशीन येता बलिदान भेटयता स्वीकार करये बापा पवित्र गीताना आजे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा स्वीकार करये बापा पवित्र गीताना आजे वरवी आमकां लाभो आशीर्वादा म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात आसतलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी नेमीक आमच्या आख्खे सगळ्या गांवाक सर्वस्वर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळपार तुजी थोर महिमा वखणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबाचा सोगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी पगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिवीत आसूं आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां जे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत कमळ पळव फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माई सांगाती सांजुजे ती सोपती भगेवन दमदुता आनी सर्व काळी मानवल्यांत त्या सगळ्या तुज्या भक्तां बराबर सस्नुच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुम्यांची केल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काडणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें मरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन हे कोडांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थूया. प्रतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवी म्हणचे म्हण तुवें येवजिले. हे तुझे मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासने सुयोजन संभ्रम म्हणून जेजूच्या नामांत आपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उचारून सरकार तुका ससनाक वाकडूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिताव. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता. देवाचे बोध उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमचे संगी आसात. मानदेक बाब जोसी सिद्धकट्टे, जोझफ सिरिल डिसोजा गांवांत सिद्धकट्टेचे आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुतो कोटेश्वर कुंदापूर आमचें कोवेंत आसा. थंयसर ते तांची सेवा दिते आसात. आदीं ह्या कोवेंतान ते आसले. नामान बाळूक जेजू पत्राचे संपादक जावन ते वावर करतले. मातूनय आमच्या कार्मेल किरण मिडियांती मिडिया सोय वावर ते करतात. परच्या आयतारा दीस म्हणजे मोंती फेस्ताच्या आदल्या दिसा एका 15 वर्सांच्या भुरग्याक पाप साहेबान सांत म्हूण परगटलो. कोण तो? कार्लो आकुतीस. सो ह्या संता विशयंत एक समग्र अध्ययन केल्लो बूक पाद्र्याक रेडी करनासलो आनी एका हप्त्या भितर तो हांगासर मोकळीक जावंचार आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बायेन आमची स्टेटस कितें आनी आमची स्टेटस आमी कशें सांबाळचें. वॉट्सॅप स्टेटस न्हय, बगाड देवाच्या मोगाची, देवान विंचून काडलेली देवाची पवित्र परजा जावन कशें जिवचें म्हणून अपुर्बायेचो नियाळतांनी दिला. तुमचे समेस्तींचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक तुमकां तशेंच ऑनलायनीर ह्या नोवेनांत भाग घेवच्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. येवच्या आयतारा आमी बागेवंत खुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरण करता, एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस. त्या उपरांत सोमारा दीस दुखी सायबिणीचें स्मरण आमी करता. 2 रेतिऱ्यो आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर मांडून हाडल्यात. एक रेतीर इंग्लिशांत ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर त्या दीस रोजार मायेचें फेस्त, आवर लेडी ऑफ रोजरी. सकाळीं 9 वरार तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हे रेतीर चलता. पोट्टा तावन मानदेक बाब अगस्टीन वल्लूरन तशेंच गोंयांत तावन फेथ बँड हांगासर आसतले आनी ते रेतीर चलोवन व्हरतले. हे रेतीर प्रतीक जावन युथांक, तरणाट्यांक उद्देशून दवरलेले जावन आसा. तो दीस गव्हर्मेंट रेजीचो दीस. युथांनी सांगता तुमी ह्या रितीरेंत भाग घेवयेत. सकाळींच्या 9 तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. ऑक्टोबराची 7 तारीख. आनी एक रेतीर तुमकां येदोळच कळयल्ले प्रमाणे ऑक्टोबराच्या 20, 21 आनी 22 3 दीस सोमार, मंगळार, बुधवार दिपावळी रजेचे दीस ते. आनी ब्रदर प्रकाश आनी हेर याजक ही रेतीर चलोवन व्हरतात. तुमी ह्या दोनी रेतींनी भाग घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच 2 यात्रेक पयणां आमी आसा केल्यांत. एक तुमकां येदोळच कळीत आसा, ऑक्टोबराच्या 17 तावन 20 आनी 9 तारखे पर्यंत इस्रायलाक, पॅलेस्तिनाक, जॉर्डनाक आनी इजिप्ताक 1,74,500 रुपीज सक्कड कर साटापता. कोडयाळ तावन कोडयाळ म्हणसर हो कर साटापता. तुमी कोणें नांव दिवंक ना. ह्या यात्रेक पयणांत भाग घेवंक जाय. तुमी आमकां भेटचें आनी नांवां दाखल करचीं. आनी एक यात्रेक पयस न्हय, हांगाच लागीं केरळाच्या विळक्कण्णूराक तुमकां कळीत आसा. विळक्कण्णूर हांगासर एक याजक मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना उंडो कॉन्सेक्रार जातना तातूंत जेजूचें रुपणें दिसून आयिल्लें
आनी उपरांत तें वातिकनान अध्ययन केल्ले उपरांत तें निजाकी आजाप म्हणून मानून घेतलां. कितल्या वर्सां उपरांत? कितल्या वर्सां उपरांत? 12 वर्सां उपरांत. आजाप घडोवन 12 वर्सां उपरांत तें नीज आजाप म्हूण मानून घेतलां. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा आयिल्लें गेल्लें पुरा आजाप म्हूण मानून घेना. तें अध्ययन केल्ले उपरांत स्टडी केल्ले उपरांत मात्र तें अधिकृत म्हूण मानून घेता. असलें आजाप आमच्या केरळाच्या विळक्कन्नूर हांगा तो सुमार 3.5 वरांची वाट आसा, थंयसर घडलेलें आसा. थंयसर आमी भेट दितले. त्या उपरांत तेनेन्स तेग देवाचे सेवक आसात. हांवें म्हळें परचे पोर कार्लो अकोतिसाक सांत म्हूण परगटलें. सो सांत म्हूण परगटच्या त्या हंताचो पयलो हंत जावन आसा सर्वंट ऑफ गॉड, देवाचो सेवक म्हणून मानून घेवचें. असले तेग व्यक्ती थंयसर आसात. एक मदर सेलीन UMI कॉंग्रिगेशनाची स्थापकी, आनी एकली मदर पेत्रा, ती जर्मनीतावन हांगासर आयिल्ली आनी हांगासर येवन हांगाची भास शिकून हांगासरचो एक धार्मीक मेळ तिणें घडला, दीन सेवा सभा म्हूण म्हणटात. आनी प्रत्येक जावन दुबळे धाकट्यांची आनी निर्गतिकांची आनी एड्स पेशंटाची सेवा ती करते आसात. आनी एकलो याजक जावन आसा लिनुस झुकुल म्हणून, तो जेजवीत याजक इटलींतावन आयिल्लो. मारियापुरा म्हणल्यार फिरगजेंत सुमार 40 वर्सां आसून सुमार 8,000 लोकांक ताणें क्रिस्ताची वळख दिल्ली आसा. 10,000 दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्लें आसा. आनी ह्या तेगी देवाच्या सेवकाचे फोंड आसात आनी तांचे म्युजियम आसा. तांणी वापरलेल्यो संगती रेलीको थंयसर आसात. अशें सगळो दीस ह्या पवित्र जाग्यांक आमी भेट करतले. सकाळींच्या 5:30 वरार हांगा तावन सुटोवन सांजेर 7 वा 8 वरां पयलें आमी हांगासर पावतले. ह्या सगळ्या यात्रेक पयनाचो खर्च केवल 1,000 रुपये मात्र. ब्रेकफास्ट, जेवण आनी सांजेची च्या हांव तो वांटपता. जे कोणाक वचोंक मन जाय तुमी पयशे बांदून नांवां दाखल करची. नांवां दाखल करून उपरांत पयशे दिवचे न्ही. मगर पयशे दिवन नांवां दाखल करची. पयलें आयिल्ल्या 100 जाणांक सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर अवकाश मेळटलो. उपरांत नांवां आसात जाल्यार आनी एक फावटी आमी यात्रेक पयन करतले. देव बरें करूं. जे कोणाक ह्या यात्रेक पयनाक नांवां दिवंक जाय तुमी म्हाका हांगासर श्रायन ऑफिसान भेटचें. दुसरे कडेन नांवां दिनाकात, श्रायन ऑफिसान मात्र. देव बरें करूं. आज उंडो आनी थंड पिवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना याजक बापातावन मनाची वात स्विकार करची. बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर जॉयलिन डिसिल्वा बजाल, जॉयशिता डिसोजा आड्यार, गिलक्रिस्ट आनी ग्लॅडसन लुईस बिजय. जर तुमी आसात जाल्यार वा कुटुंबाचे आसात जाल्यार मुखार या. तशेंच बाळका जेजूक अर्गां जावन एडलिन जे डिसोजा आनी आनाबेल ग्रेस डिसोजा पेरमनूर तावन. तांकां आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जर तुमकां मिसां दिवंक जाय श्रायन ऑफिसाक वचचें, कुमसार जावंक जाय जाल्यार याजक आमच्या कोयंताच्या चापलांत थंयसर आसात. देव बरें करूं. नव्याना खातीर दिमे मोडया. पाळो जेजूच्या नव्यानं मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकार देवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेडाऱ्या शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची ते सभा बाळू जेजू देव बारया. आमच्या कुटुंबांत शांत समाधाना पासून मागया. जी कोण पिडेंत आसात, प्रायवंत आसात, आमच्या भलायके बसत ह्या घडये सुमयात विचारून सांगा तुमची दूख आनी कश्ट. प्रत्येक जावन कोण जायत्या काळात हांव कश्टान आसात, पिडेंत आसात, बाळो जेजू ते तुमची गरज उसारा. भुरग्यांच्या देण्या बसत मागची कोणी आसात दयेकर तांच्या बसत आमी ह्या घडये मागया. भुरग्यांक शिकपांत बरी हुशारकाय आनी बरें बरें काय शिकोवन तांकां आदार मेळच्या बसत. कामाच्या सोदनेर आसच्या बसत मागया.
और गावात आमची कोण भाव भयणी आसा तांच्या पासून सुडास कड्याने मागया. सर्व वाईट हातावन वाईट सवय येतोन दुस्मानाच्या पासून तावन सुटच्या पासून मागया. प्रत्येक जण मागया आमी बलगत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून. कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पासून मागया भावां पासून मागया. प्रार्थुया. हे भगवानचे जुबाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता. तुका फातयेन मारतेल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. देवाचो पोत मनीस जालो आनी मानमरी कृपेन बरयलें सो तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पोत मनीस जालो आनी मानमरी कृपेन बरयलें सो तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पोत मनीस जालो नमान बरी कृपेन बरयलें सो तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळूक जेजू लागीं मागणें. या अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी उडास काडया आनी घालत्या काळजान सांगता म्हणया ये भोवदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवाडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका वळखा जेजू आमेन. आशिर्वाद आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू बाळका तुजे समोर आज भक्ती येता. तुवें केल्लें सरपुरे पूण आमी म्हणटा. कस तूं कंदे साराय काळजांतली उसान सांगता. दया कर म्हूण आमी परता. मुर्शा पोरान वाडोवंक तुजे बराबर. सादी गोडी मोनाच्या तर आमकां कर. बावाट बरोशान
लोक आमकां तूं बेस्त कर मुखार पुत्रास आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां नामान बाळोक जिजो पत्र आणि दाई जिजोबाई सांगाता मेळोन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो ल्हानातावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आणि 4 जाग्यांनी ते जावन आसात मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जिजोच्या पुनशताच्या सालान सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारा 2:30 वरार तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारा 2:30 वरार कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धा चलतलो तर तुमची नावां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो तांतयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आणि कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले देव बरें करूं